yang sumia Tukar diwasti yang ternia Wema tu citikli Verti terapukli Kal santang berkandikan Hata Jesus senggi Bedai tawi beli Manunggi mun poratang Buka shiva eryekti sabut lem Suka tukan terawat kilo Has kekai kadar turutilo Sedang viswasi istu salo Muka shivo eryekti sabut lo Suka dukan pawati kilo Has kekai kadar turutilo Sedang viswasi istu salo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचे कोड तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. मोगच्या भाऊ बहिणो आयच्या किर्तनात अशें सांगता सांबाळून धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. एकच उद्देशान आमी हांगा जमल्या कित्याक देवाचेर आमी विश्वास हांव पातयता कित्याक आमी मागलें तें देव दितलो म्हणल्या कारणा खातीर जायते त्या सवा मागण्यान आयल्या जायत्यांनी आज मिसां दिल्यांत. ह्या सोर आमच्या भाऊ भयणी मागता आसतना आमची हृदय आनी मागणी बाळका जेजू मुखार दवरया. आयची वाचपां आमकां एकच सांगतात देवा थंय येवकोटो रावंक. जायते फावटी आमी आमच्या उणेपणा वरवीं देवा थंय एक जावना. आमी आमच्या पातकाचें जिवीत जियोवच्या मुखांतर आमी देवा तावन पयस केल्या. त्या पातकां सोडस काड्या देवा कडचें बक्षांनी मागया आनी आमच्या भाऊ भयणींचें आमी बक्षांनी मागया. पदकाची दूख धरून सांगात म्हणया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाऊ भयणो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता मनाचें तोंडान सोडून वायट धोरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सावकारी मरी सगळ्या दोतान बगता आनी तुमकां भाऊ भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sumya kakut ke Sumya kakut ke Krista kakut ke Krista kakut ke Sumya kakut ke Sumya kakut ke. प्रार्थुया आमी मागया प्रत्येक तरान कोणें आज मिसां दिल्यां तांचे खातीर. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां बरोवन तांच्या बळान तुका मानतात असलें नवें मन तूं आमचे भितर आसूं आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां जायती आयती करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना.
आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वसाप. तोवळ जुदेवांनी पावलाचेर अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांनी आनी सगळे सनेद्री सभेचे जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडून तांचे वजेर उबे केलो. तांचे मदें सदुसेव आनी परिजेव नांवाचे दोन वेगवेगळे पक्ष आसात म्हणून बरें करून जाणा आसून पावलान सनेदीचे सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावांनो, हांव एक परिजेव आनी परिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवनपणाचो आमकां भरवोसो आसा. देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणले परिजेवां आनी सदुसेवां मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या संद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सदुसेव मेल्ल्यांचें जिवनपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमानूंक इन्कार करताले. पूण परिजेव हें सगळें आसा म्हणून सतमानताले. तोवळ व्हडी एक बोबाड जाली. परिजेवांचे पक्षेचे थोडे शस्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदले विवाद निबोड जावन येतले पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर करून उडयतीत म्हणून सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलें बलात्कारान काडूंक ताणें कोट्या भितर शबीत हाडूंक आपल्या सिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांत राती सोम्यान पावलाच्या बगलेक उबे रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. अशें जेरुजालेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली, तशेंच रोमांतय तुवें म्हाका साक्ष दिजय. देवाचें उतार्यें. देवाचें उदोत्कार.
पृथ्वीचे पुर्यान मुझे अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तूं जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसोना सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला देखून म्हजे काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवसोना सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला Hallelujah, 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 Hallelujah. सुमी म्हणटा ती सवेक जाव तूं मुझे ते आनी हांव तुजे ते एक जावन आसलेली बरी ती आमचे ते एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसार सत मानूं Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं जुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजून आपले दोळे सर्गार लावन म्हळें हांचे पासून मात्र हांव मागेना बगर हांचे उतर आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासून हांव मागतां बापा तशें मस्त एक जावं तूं म्हजें तें हांव तुजें तें एक जावन आसचें बरी ते आमचें तें एक जावं आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सतमचे पासत ते सुमेस्त एक जावं आसूं आमी एक ते तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे तेय आनी हांव आनी तूं म्हजें तेय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तोवळ तुवें म्हाका पाठयलेल्या म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करता म्हण संवसाराक कळीत जावं बापा हाका तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसचें म्हण म्हजी आशा नितीवंत बापा संवसारांत तूं वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलोय म्हण हांवें हे वळखतात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीक हांव तें कळीत करतलो देवाचें उतर हें तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं
बळका जिजते म्हज्या मोगाच्या बोनान बहिणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत परत परत आयकोनसो एक शब्द जावन आसा. कितें तें? एकवट. परत परत आयकोनसो शब्द जावन आसा एकवट. एकवट म्हळ्यार कितें? सामान्य अर्थान समजूंचे जाल्यार सांगातपण. एकवटान रावचें न्ही गे. सांगातपण वा एकवटान रावचें. ताचो तातूं विरुद्ध शब्द कितें? डिविजन न्ही गे. युनिटी तातूं विरुद्ध शब्द आसा डिविजन, विंगड. समजोनी, मोग, बोगसाणे, काकलूत, दया, शांती, समाधान समान रितीन पळोवच्यांत आसा एकवट. जाल्यार मोसोर, राग, झगडे, दुस्मानकाय, जिद्द आनी कितें सांगीत हें विंगड करता. आम्हा सर्वांक एकवटान रावचे खातीर आयची शुभ वार्ता भोव रितीन आमकां सांगता. तुमी आयको पुरो बोटाची काणी आयकल्या गे. एक दीस सकड बोटा लागीं येवन आपणाची वडविकाय उलोवंक लागली की. पयलें बोट लागलें सांग लागलें की आपूण बलिश्ट मोठें जावन आसा. आपूण बलिश्ट. सकटांकी बरें विश करचें जाल्यार ऑल द बेस्ट म्हळ्यार हांवें सांगचें. विक्ट म्हळ्यार हांवें सांगचें. आपुणूच व्हड म्हूण दाखयता गे. कोणाकी पास जाल्यार आपूण दाखय जाल्यार आपणाचें थंब गरजा म्हणून वडविकाय उलोवंक लागलें की. दुसरें बोट लागून सांगूंक लागलें की कोणाकी वाड दाखयचें जाल्यार हांवें दाखयचें. कितें? कोणा वाड दाखयचें जाल्यार हांवें दाखयचें. कोणाकी जान वाय सांगचें जाल्यार हांवें सांगचें. बुधवंत काय हांवें सांगचें. म्हजें बोट पयलें येता. तिसरें बोट लागून सांगूंक लागलें की ह्या बोटा पैकी खंयचें व्हड लांब? मदलें बोट. आनी मदलें बोट म्हणूंक लागलें की सकटाचें व्हड हांव लिडर. हांवें सांगलें बरें जायचें. तिसरें बोट आपूण व्हड म्हणूंक लागलें की. आनी चवथें बोट सांगूंक लागलें की आपूण क्रिस्त. कित्याक? ह्या बोटाक भांगर घालतात, डायमंड घालतात. आपूण क्रिस्त म्हणूंक लागलें की. आनी आखरेचें बोट ल्हान आसा तें म्हणूंक लागलें की आपूण आज जोडटा आसतना देवा मुखार आपूण पयलें म्हणूंक लागलें की. अशें आपणाची एक बोडविकाय, आपणाची ग्रेस्तकाय, आपणाची व्हडपण उलयता आसतना तांचें तें जायते वाद विवाद सुरू जालो. पूण हात सांगूंक लागलो की तुमी सकट सांगता म्हणल्यार सकट काम साध्य. चिंत्या आमकां कोडूंक जाय जाल्यार एका बोटान जाता गे. दोन जाता गे? जायना. सकट हात लागीं आयल्या मात न्ही गे. सकट सांगता म्हणून काम केल्यार मात्र सकट साद म्हणूंक लागलें की. वय मुगोचे बाबयनो, एकवटान जियेल्यार मात्र आमकां सकट साध्य म्हणटा आयचें शुभ वर्तमान. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेजू मागता. भोव अपुरब्याचें मागणें. जेजू जन आसलो आपूण हे संवसार सोडून वेता आसतना मागता. कोणा खातीर? जेजू मागता पळय. हांचे पासून मात्र हांव मागना. कोणा पासून? सिसां पासून मात्र हांव मागना. आनी कोणा पासून मागता? भागर हांचें उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासून ती हांव मागता. कोण ती? जेजूचें शुभ वर्तमान प्रसारलें शिसांनी. कोणाक? जेजूचेर बावर दवरतले. कोण ती बावर दवरची? आमी. जेजू आमच्या खातीरच मागता. सिसां खातीर मात न्ही, डायरेक्ट जावन आमच्या खातीरच मागता. तें सांगता जेजू कोण म्हजेर विश्वास तांचे खातीर हांव मागता. ते सुमेस्त एक जावं तूं म्हजें तें आनी हांव तुजें तें एक जावन आसचें बरें. तें आमचें तें एक जावं. म्हाका बाबा एकपणा विशयी तो जेजू उलयता आनी एग्जाम्पल दिता. मागता मात्र एकपणा बसोत आनी एग्जाम्पल दिता. कोणाचें एग्जाम्पल? बापाचें आनी पुताचें. म्हजें आनी तुजें आनी म्हजें. पळया म्हजे बाबयनो, बाप पूत पळयतात आत्म्याचें एकपण आमकां पयलें उदाहरण केदार पळयल्यार ट्रिनिटी जावन आसा. पयलें उदाहरण जेजू देवाची खुशी जावन आसली आपणाच्या पुतान ह्या संवसाराक येवचें न्ही गे. येवन कुर्साचें मरण सोडून दिवचे खातीर. पळया जेजू केस बापाच्या खुशेचे विरोध केला गे ना. गेस्से म्हण्या मोल्यान समेत जेजू म्हणटा बापा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्ही. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. देवाच्या खुशी विरोध वचोना. ते जावन आसलें एक. तांचें उदाहरण आज जेजू दिता. म्हजें आनी बापाचें उदाहरण. कशें हांव आनी तूं एक जावन आसा ते आमचें तें एक जावं. आका
एकपणाक येवकोटाक बुन्याद कितें तें जावन आसा अकरेचो दिवस जेजू सांगता मोगा विशयंत म्हजे वयर तुका मोग आसा तांचे तें आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां म्हजे वयर तुका आसचो मोग तांचे तें आसचे खातीर मोगाचे बोबेनो हें सारकें आनी तुमकां कळीत आसा एकपणांत येवकोटाक युनिटीक बुन्याद जावन आसा मोग त्याच कारणा खातीर कोरिंथकारांक बरयलें अध्याय पयलो कोरिंथकारांक बरयलें अध्याय 13 वाक्य 14 अशें सांगता मोग सोंसणेक मोग दयाळाय मोग मोसर करिना आपली बडाय उलयना हांकारां भरना रागान पडना मोग सगळें सोंसून व्हरता सगळें सांबाळता मोग केदींच सरना अंत्य ना मोग जावन आसा युनिटी सांगातपणाक येवकोटाक बुन्याद त्याच कारणा खातीर कोळेसकारांक बरयलें अध्याय 3 वाक्य 14 अशें सांगता पूण ह्या सगळ्या शेगुना प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग हे शेगून संपूर्ण एक करता एकवटयता पळय मोगाच्यो बोबयनो मोगाक आसा वर्ती बळ तें जावन आसा एकवटाचें तशें जाल्यार आमी 3 संगती विशयंत आमी समजूंक जाय कोणा ते आमी एक जावंक जाय पयलें जावन देवा ते आमी एक जावंक जाय जर तर आमी देवा ते एक कोडून जावन रावना तो सिच्युएशन आसतना परिस्थिती येत आसतना आमी बिगडटले हांव देवा ते एक जावया जुवांचो अध्याय 15 वाक्य 4 अशें सांगता तुमी म्हजे ते एक कोडून रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एक कोडून रावतलो जशें फांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना कशें एक फांटो वाळी ते एक जाता तशें ते म्हजे एक कोड रावा ना जाल्यार कितें जातलें म्हजे ते रावणांतल्या वेळार फांट्याक कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो आनी ते उज्यान घालून लासतले पळय मोगाचे बोबेनो हरीपटी आमी देवा ते एक जायचे देवा बीन आमकां कोणूच ना संवसार आसतलो सकड आसतलें पूण देवा बीन कोणूच ना आमकां देवा ते एक जावया देवा ते चिडकोन रावया एक दीस एक तरणाटो येवन सांगूंक लागलो फादर म्हाका मस्त डिस्टर्बन्स जाता हांव डिस्टर्ब जाला जावं पुरो ताजी समस्या आशिल्ले जायते कश्टां तो आशिल्लो हांव डिस्टर्ब जाला फादर कितें करचें कळना ताका हांवें सांगलें तुवें देवा तें जेजू तें संबंद पर्सनल रिलेशनशीप दवरला गी ना फादर म्हणा लागलो त्या फुडा सकड आसो तुजें सांगाता पूण एक विशेश रितीन देवाक वेळ दी टायम दी तूं देवा लागीं माग संबंद वर ताजे ते एक कोट राव आनी ह्या समस्याक पर्याय मेळटा म्हळ्यार समस्या हांव धांवता म्हणून न्ही कश्टांत हांव धांवचें म्हणून न्ही तुका कश्ट उणें जायना म्हणून न्ही पूण ह्या कश्टा मदें दुखी मदें ह्या समस्ये मदें तूं जिवंक शकतलो कित्याक तूं देवा तें एक कोटून रावलाय देवा तें जिवंक शकलाय त्या खातीर पयलें जावन आमी देवा तें एक कोटून रावया जेजू तें एक कोटून रावया दुसरो एक कोट जावन आसा मोगाच्यो बोबयनो इगर्ज मात वचून एक कोट इगर्ज मात मस्त गरजेची त्याच कारणा खातीर एफेसकारांक बरयलें अध्याय 4 वाक्य 22 थंय एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांव पावलो तेंच्या इगर्ज मातेक अशें सांगता सदांच ल्हानविकाय बळी आनी सोंसणेक जावन चला एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटयल्यांत एकामेका तें समाधानान जिवन हो एक कोड सांबाळून प्रयत्न करा इगर्ज मातेचो एक कोट सांगाता मोगाच्यो बोबयनो जर तर आमची इगर्ज माता विंगड जाली तर आमी आमचे दुस्मानकाय आमकां आमचेर वेडो घालचो लोक ते एक जाता आसतना आमी तांचे झुजूंक साध्य ना जावं कोणी क्रिस्तांव आमची समर्थ कॅथोलीक जावं कोणी क्रिस्तांव जावं आमी एकामेका विरुद्ध उलोवंक आमकां हक्क ना सांगाता रावया सांगाता जिवया जावं पुरो आमची फिरगज आमी येवची इगर्ज माता फिरगज येता मिसाच्या बलिदानाक सांगाता रावया जर तर आमी सांगता आसा आमचे ते भेदभाव ना एक कोटान रावता जाल्यार कोणेच आमचेर दाड घालचे ना कित्याक अनेक ते आमचे ते दुस्मानकाय दाखयत आसतना आमी सांगता आसा जाल्यार जावं पुरो भोव उणस सांगको जावं पुरो पूण सांगता रावत जाल्यार कोणेच आमचेर दुस्मानकाय दाखोवंक सादना दुसरें जावन आमी रावया आमची इगर्ज मातेच्या येवकोटा पासतो तिसरें जावन आसा कुटुंबाचो येवकोट मोगाच्यो बोबयनो कुटुंबाचो येवकोट चड गरजेचो पळया पोरण्या सोल्याच्या जुजेक ताच्या बाबांनी धरलो आनी पोट्टू बांय गेलो कित्याक
ताचे ते आसलो मोसोर तांचे ते आसलो जुजे विशयी मोसोर तांचे ते आसलो राग तांचे ते आसली अति आशा ताजे ते तांकां सपरेट केलें पूण जुजे तांकां बक्षिता तांकां मोग दाखयता बिरमोत पावता दया दाखयता ताणें चिंतीत आसलो तांच्या कश्टा वेळार दुखोळ आयल्या वेळार ताणें दाखयत आसलें तो परीकपण राग दाखयत आसलो तो समोसो दाखयत आसलो पूण तशें करिना कितें करता बक्षिता दया दाखयता तांचेर बिरमोत पावता ते तुटून पडलें कुटुंब परत इजिप्तांत एक जाता एक कोट्याचें कुटुंब जाय मगचे भोवेन जायते पटी आमी पळयता कुटुंबाचे आवय बापूयच भाऊ भयणी मदें कुटुंबा मदें विंगड जावंक कारण जाता ल्हान शुल्ला कारणा खातीर आशा खातीर जाग्या खातीर मोसरान बरोवन आमचेंत एकच कुटुंबाचें एकच रगत विंगड जावन येता ना मगचे भोवेन आज कुटुंबाचें एकपण गरजेचें जावं पुरो गोवान बायलेन गोवाचें एकपण आपणाची वडविकाय खातीर आपणाच्या वडपणा खातीर आपण सांगलें आयकुच्या खातीर आपणाचें तालेंतां ग्रेस्तकाय खातीर कुटुंबाचो गोबायलोचो मनोभाव तुटून गेला एकपण कुटुंबाचें आज एकपणाचें कुटुंबाचें गरज आसा मगचे भोवेनो खंय आमी एकवटान रावयेत देवाचें एकवटपण मिसाचें बलिदान मगचे भोवेनो हर एक पाटी आमी मिसाचें बलिदान येता ब्रेस्तार थोडी सदां येतात थोडी ब्रेस्तार येतात थोडी आयतारचें मिसाचें बलिदान येतात हर एक पाटी क्रिस्त प्रसाद सेवता आसतना म्हज्या आनी म्हज्या देवाचें म्हज्या आनी म्हज्या जेजूचें एकवट जायचें क्रिस्त प्रसाद म्हाका एकवट करता देवा ते संबंध सडयता दुसरें जावन आसा म्हजो एकवट कुटुंबाचो दुसरो एकवट जावन आसा म्हजें फिरगज हर एक पाटी आमी आयतारा मिसाचें बलिदान येता मगचे भोवेनो एक कुटुंबा बरी बसता सांगत बसता आमचे ते भेदभाव ना पळय एकाच कालसीचे आमी सेवता न्ही गे एकाच कालसीचे सेवता जेजूची कूड आमचे ते भेदभाव ना तेच क्रिस्तांव सेवता आसतना एक आमी जावन आसा क्रिस्त प्रसाद परत आमकां एक करता एक कुटुंब करता एक फिरगज करता तिसरें जावन आसा मगचे भोवेनो मागणें कुटुंबाचें मागणें जावं पुरो कुटुंबां सांगात मागता आसतना एकवट सरता सांगात जेवता आसतना एकवट सरता थोडी वटी आमी गेट टुगेदर म्हणटा कुटुंबाचें जावं पुरो खंय आसूं कुटुंबां सांगात येवन जेवता थोडी वटी आमी सांगात येवचें सांगात जेवचें सांगात वेळ करचो गरजेचो कित्याक कुटुंबाचो संबंध जोडटा मागण्या मुखांतर सांगाता जेवच्या मुखांतर मगचे भोवेनो ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया एकवट म्हज्या जेजूचो एकवट म्हज्या फिरगेजीचो एकवट म्हज्या कुटुंबाचो ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया सुरसलेली पृथ्वीची देणी आडून आयल्या भेटोळी वेळी वावरांनी वसना संगीची अर्पिता तुका भक्ती कोणी गोवाचो हुंडो अर्पिता धाकाचो वास समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा खातीरपणा गोवाचो हुंडो अर्पिता धाकाचो रोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा खातीरपणा म्हज्या भाऊ भयणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोडक आनी नेमीक आनी आमच्या केपेच्या देवा सुरवेस्परा प्रसन्न जावं ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता तें बलिदान
आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोरो तुमचे सुबें आसूं. तुमच्या आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोद्वेदाराने ससनाच्या देवा सर्वां कडेन सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोमे वरवीं आमी दिन वसून फावो काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्या आसो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरकार सडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणा भागीदारां देखून पास्काच्या संतोश जनादारार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोड दळबार निरंतर गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा उन सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उन सर्गीं तुका जय जय. बापा कुरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून इंदिनी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरसो सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिवन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणेकाराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सुगट परगटुव्या. सोमीचे सुमेलो सोमीचे सुमेलो सोमीचे सुजीवन साला वो पावता सुख आम्ही परगडता जेसू लोव्यानी तू. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याचे कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमा गांवांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव मणीचे ककोट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजवरीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाते भगवंत तुझे तिचो पती भगवंत दोर आनी सर काळी तुका मारबाऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्रांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून शिकेले मागणे सांगता म्हण्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य ये आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सुरीच्या भागाने आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोशे नत्रकतले आमकां तुज्या उदार कपळेतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकादांतले वाटे सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमांतिका शांती दिना कोडान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंग पेता ती आमचेर जरतेन केस्तडीना जावं पूण तुज्या काकुळीतीन आमच्या आत्म्याचे सेंस कुडीक भलायकेनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवना पयली आमी सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सर्गर गेल्ल्या पूण गोवांच्या उंड्याच्या आणि दाकासोऱ्यांच्या रूपान आमचे कान पिवान जाल्ल्या तुझ्या पुताक आमी घेतला. ताजे वरवीं सर्गीचे जानवेन आमी बरू आनी आमकां नवो जीव आनी गटाय मेळ्ळो. अशें पवित्रत्म्याची सगळी देणी सुबामपणांत घेवच्याक आमी आयती आसा. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसनेया क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडखा. भाव भयणीनो, तुमकां सोमेस्ताक आमी कार्मेलीत प्राद अपुरबायसो दीस मागता. गुड मॉर्निंग एवरीवन. पेंटेकोस्ट संडे येवच्या आयतारा आमी पेंटेकोस्ताची परब संभ्रमता. ह्या मुखांतर पास्काचो काळ सोंपता आनी उपरांत आमी देवस्तुतीच्या वर्साचो सदो काळ सुरू करता. पेंटेकोस्ताच्या आयतारा सदांचे बरी सकाळीं 6 वरार आनी 7:30 वरार 2 मिसां आसतलीं. त्या उपरांत 9 वरां तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक संचालन पेंटेकोस्ताचो संभ्रम मांडून हाडटा. स्तुती होगलाप, शिकवण, आराधन, फेकोवणेची मागणी मानादीक बाब जॉर्ज कुंबळ सोलोवन व्हरतले. कोंकणींत इंग्लिशाचो विवर दितले हांव. ह्या संभ्रमाचे मीस दनपाराच्या 12 वरार आसतले. त्या उपरांत जेवणाची वेवस्था हांगासर केल्या. तुमी समेस्तांनी ह्या संभ्रमाक भाग घेवंक आमचे आपोवणी. मेरी मदर ऑफ द चर्च, मेयाच्या 20 तारखेर मरी पोळी सभेची माता हे स्मरण आमी करतले हांव. MFC सिंगल्स मेयाच्या 19 आनी 26 तारखेर मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट एक विशेष कार्यक्रम मांडून हाडटा. हे कार्यक्रम नंतरच्या ब्रिजिटायन कॉवेंताच्या सालांत चलतले. सडीत विवर नोटीस बोर्डार तुमकां मेळटलो. सॉलम प्रोफेशन येवच्या बुधवारा संजेच्या 3:30 वरार हांगासर 6 जण कार्मेलीत भाव कार्मेल वोडतान तांच्यो सश्वीत आंगवण्यो बसयतले. एका धार्मिकाक आपल्या जिवितांतलो व्हड म्हत्वाचो दीस हो अशें आसता. तुमी येवन ह्या विशिश्ट सेरेमनींत भाग घेवन तांचे पसत मागून तांच्या संतोशांत भागीदार जावचे. तुमकां समेस्तांक आमच्या ब्रदर संजनावी मोगाचे आनी वत्तायाचे आपोवणी. स्पेशल मास फॉर चिल्ड्रन, भुरग्यांची रजा खबर जावन इस्कल सुरू जावचे दीस लागीं पावले. ह्या संदर्भार ह्या वर्सा जोडल्या बऱ्या रिजल्टा खातीर, ह्या रजेच्या दिसांनी अनुभव केल्ल्या संतोशा खातीर बाळका जेजूक अर्गां दिवंक, तशेंच नवें शिकपा वर्स सुरू करतना देवाची आशिर्वादां मागचे खातीर येवच्या ब्रेस्ताराचे 10:30 वरांचे मीस भुरग्यां खातीर आमी भेटयतले हांव. मिसा उपरांत ह्या शेवटान सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. तुमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या मिसाक तुमी येवंक विनंती करता. ह्या मिसार आमचो नवो कार्मेलीत याजक शिल्टन नरोन्ना प्रधान याजक जावन आसतलो आनी आमचे संगी थंय मागतलो. आयच्या दिसा उंडो आनी थंड पिवन दान दिल्ली. सॅम रफायल डिसोजा आड्यार, नॉयल एंड प्रिमा डिसोजा उल्लाल वेडिंग एनिवर्सरी. अन्विता झिया कोरेया बोंदेल फर्स्ट होली कम्युनियन. अर्पिता मारिया मॉरिस बेलतंगडी फर्स्ट होली कम्युनियन. देलोरा लरिशा डिसोजा परमानूर. रोशन प्रेमिता डिसोजा बचपे. सोनल डॅफनी दी अल्मेडा देरेबैल. तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नवेनाक आमी दिमी मोडची. प्रागाच्या बाळकाचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावत जालें.
नेनेऱ्यां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सोर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची सोर ते सावा बळका जेजूच्या पांयांतला दवरया बवार्थांक मागल्यांक देव बळोक जेजू कितें सुणें करना सक्कडांक आपण मागलें सक्कड दिता बवार्थान आमची मागणी सोर बळका जेजूच्या पांयांतला दवरया मागया आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबाच्या सोर सांद्यां पासत भुरग्यांक युवक युवतींक कुटुंबाच्या जंत्यांक प्रायवंतांक वडिलांक प्रती तरेन मागया कुटुंबांत असल्या पिडेस्तां बसत मागया थोडे युवक युवती कामाचे सुद्नेर आसात विजाचे प्रॉब्लेम आसा थोडी परगांवांत आसात काम मेळना पूण सारकें काम नासतना कश्टान आसात मागया खंयचे कुटुंबां बेजारान दसपर जाल्यांत कश्टान आसात एकवट ना त्या कुटुंबां वचत मागया खंयच्या जोड्यांत एकवट ना त्या जोड्यां खातीर मागया मागया बरी सैरीक मेळच्या खातीर भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर मागया इगर्ज माते बसत इगर्ज मातेंत वावर करच्या सोर धर्मिकां बसत लायिकां बसत मागया बरो पावस बेगीन येवच्या खातीर मागया एलिसांव दुसऱ्या राज्यांनी जावन आसा सारके रितीन बरे रितीन जावंक आनी संवसारांत शांती समाधान स्थापीत करचो सो सरकार येवचो सरकारा खातीर आमी मागया मागीर आमच्या वैयक्तीक गरजेन बसत जायती मागणी आमी आयल्या हांव दिबेर पडोवन मागोन आसा हांव बळका जेजू चक्कड मौनपणी ती सुरते सवा बळका जेजूच्या पांयां आमी दवरया सकट सांगात म्हण्या ए भगवंत जेजू बळका तुजी सोर पदव्याच्या पितरां उगडपी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उकलो आसता तुका सकटान दायन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमीन आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी ती आज संवसारांत जावं नामान बरी कृपे बरले समितीचे सांगाता स्त्री आमी तो तूं सुदेव आनी सदैव फॉल्स जोगुश्चें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान बरे कृपे बरले समितीचे सांगाता स्त्री आमी तो तूं सुदेव आनी सदैव फॉल्स जोगुश्चें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान बरे कृपे बरले समितीचे सांगाता स्त्री आमी तो तूं सुदेव आनी सदैव फॉल्स जोगुश्चें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बळका मागणे अजपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काको तुजी दिश्ट घाल म्हण आमी तुजे मुखार सरपडोन मागता तुजे इतले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या हात्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सोर कश्ट आनी निराश पोवन तुजी कुमोक आमकां धाड बापा आनी पळयतात सांगाता आमी तुका सदां वरता सदां सर्वता जेजू बळकान जायती अर्ग आमच्या जिवितांत केल्यांत जायती आमी मागिल्ली मेळ्ळ्यांत मागनासतनाय जायती मागणी आमी आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां सोर उपकारां खातीर काळजात हांव जेजू बळका अर्गां दिवया
सकट सांगता म्हण्या ए भोव उदार बळोक जेजू तुजे मकार आमी सर पडता तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकल्यो तेमी वर्णेतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या इजाबाच्या सूर क्रिस्तांव तुज्या बळापणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातले दैवी मजत जोडून दी सुस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावोंक आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर रावोंक आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यांत रावोंक आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यांत रावोंक आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर रावोंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. विशेष पिडेस्तां खातीर मागणें दया करन कोणा खातीर मागोवंक आसा जर तर पिडेस्त बघता जाल्यार दया करन मुखार येयात आल्तारेच्या मुखार येयात आल्तारेच्या मुखार येयात मोगाळ भाऊ बहिणो भलायकेवंत न्ही बगार पिडेस्तांक मात्र वैजाची गरज म्हणून पसरलो जेजू सोरितींच्या पिडेनी वळवळसो ओलवण आसल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी समाधान पटयलो वायज जालो ताजेर पातळ्यांक ताणें बरें केलें मेल्ल्यांक जिवंत केली आज त्याच जेजू वैजाची सकत आमच्या पिडेस्त भाऊ भयणींचेर वळोवन दिवन म्हणून मागुया आमी ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताक जमल्या तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन ती बरच्याक जेजूचो आशिर्वाद तांचेर मागुया जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजू तांच्या सिनोगोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सोर तरांची पिडा शिडक गोण करीत आख्ख्या गलिल्यांत भोवलो ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गजली आनी तरवळ पिडेन कश्टतल्यांक आनी दुखेन वळवळतल्यांक देवसार लागल्यांक मोर लोक आसल्यांक आनी आर मारल्यांक लोकांन ताजे सशी हाडली आनी तांकां गूण केली आमचे सोर मागणें जेजू मुखार दवरया तुमची जावप जावं दी तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां दयाळ बापा पिडेन कश्टोवच्या आमच्या भाऊ भयणीक आपली दूख आठविटे सुसून व्हरूंक कृपा दी तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां कणवळ्या बापा हांगासराच्या ह्या पिडेस्त भाऊ भयणीच्या भावार्थेचेर तुजी दिश्ट घालून तांकां संपूर्ण भलायकी स्वस्काय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां मोगाळ बापा ह्या भाऊ भयणीच्या दुखांत भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या सोर कुटुंबाच्या सोर संद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान भरून मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां काकोलदारा बाबा विविध पिळे अणवर आनी आकलासन आनी आकांतांनी आपल्या दीस सरच्या निराधारांक आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ उजवाडान फांकय म्हूण मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां दयाळ बापा अस्पत्रेंत आनी प्रायवंतच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाऊ भयणीक बरी भलायकी फावो कर तांकां शुश्रुशा दिवच्या डॉक्टरां तशेंच नर्सांक तांच्या सेवेंत सोंसणेकाय आनी ददुसकाय लाभय मागता हांव तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां ही मागणी आमची सर मागणी जेजू मुखार दवरून सांगता म्हण्या आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळलें पडून दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आशिर्वाद सुरस्परा बापा आगनीत काकुळदारा आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सरीच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडेस्त अणवरान वळवळतल्यांक परिहार दिलो ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारी जिनी ह्या पिडेस्त भावा भयणी थंय मुखार वचून दी तुजेर तांकां आसा तो भवर्थ तांचे थंय कटपा बरी तीर जावं दी वस्तू भवर्थ जावं दी तांकां आपल्या पिडा अणवरांतली बचावी तुजे अपारमित दयेक लालुंच्या आमच्या ह्या भावंडांक तुजी जाप जावं दी तांचे भलायकेचें देणे दी तांकां तुजो आदार सगळी बरी भलायकी आनी कश्टां सोंसणेकाय क्रिस्त आमच्या समय मारेफात आमेन सुरेस्पोर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन उरकां तुका जेजू बाळका उरकां दितां आज तुका दिल्याक म्हजो
करसाकांतांक सांगा तिकसूर पोनाक आभार म्हणटाव सदा दिवपूण सांडून संसाराक आयलो पातक्यांक परत सजोन दिलो आमची सपातकां तुवें वळयली तुझ्या गाया वरवीं गायकून केले हरका तुका जेजू बाळका हरका दिता आज तुका दिल्याक मस करसाकांतांक सांगा तिकसूर पोनाक आभार म्हणटाव सदा मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरया आशिर्वादी आमकां आमच्या दुश्मनांतले